मातेव जुआं बातिस्ताचें मरण. चॅप्टर 14. त्या दिसांनी जेजूची किर्ती उपराजा हेरोदीच्या कानार पडली आनी ताणें आपल्या राजवाड्यांतल्या मनशांक म्हणलें, जुआंव बातिस्त हो तो मेल्ल्यांतलो जिवंत जाला देखून ताचे वरवीं ओचोऱ्यां जातात. हेरोदियास म्हणलोले आपल्या भावा फिलिपाचे बायलेक लागून हेरोदीनूच जुआंव बातिस्ताक धरून बांदलोलो आनी बोंडकोणींत घातलो. कारण जुआंव ताका म्हणटालो, तुज्या भावाचे बायलेक तूं घेवन आसाय तें तुजें कोत्तूब सारकें न्हय. ताका तो जिवेशी मारूंक सोदतालो, पूण लोकांक भियेतालो, कित्याक लोक जुआंवाक प्रवादी म्हूण मानतालो. उपरांत हेरोदीच्या जल्माच्या दिसा हेरोदियासाची धूव सगळ्यां मुखार येवन नाचली आनी हेरोद इतलो खुशी जालो की आपणा कडेन ती मागीत तितलेंय तिका दितलो म्हूण सोपूत घेवन ताणें भासायलें. आवयन तिका शिकयलोलें तशें तिणें मागलें. जुआंव बातिस्ताची तोकली एका ताटांत घालून म्हाका हांगासर हाडून दी. राजा खोंती बरीत जालो, पूण सोपुताक लागून आनी पंक्तीक बसलोल्यांचे भिडेक पडोन ताणें ती तिका दिवंक लायली. आनी मनीस धाडून बोंडकोणींत जुआंवाचें शींस कापलें. ताची तोकली एका ताटांत घालून हाडली आनी चेडवाक दिली आनी ताणें ती आपले आवयशी व्हेली. जुआंवाचें शीस आयलें आनी तांणी ताची कूड व्हरून निखिपिली आनी वचून जेजूक ही खबर दिली. 5,000 लोकांक जेवण. हें आयकना फुडें जेजू थंयसो भायर सरलो आनी ओड्यार बसून एके एकसुरे सुवातेर एकलो रावचे खातीर कोड सोरून गेलो. पूण हें लोकांक कळटूच नोगरां थावन तीं ताचे फाटल्यान पांय वाटेन चलून गेलीं. ओड्यावेलो देंवून ताणें पुस्कोल लोकांक देखलो आनी तांचे चुचुरे धरून तांच्या वायटाकारांक बरीं केलीं. 3 जाणां ताच्या शिसांनी लागीं सरून म्हणलें, इस्वात एकसुरी आनी सांज जाली म्हणटोच लोकांक धाडून दी, तांकां आपणाक जेवण खाण विकतें घेवन दी. जेजून तांकां म्हणलें, तांणी खंयसरूच वेची गरज ना, तांकां खावंक जेवंक तुमीच दियात. पूण तांणी पोत्तीपाल केलो 5 उंडे आनी 2 मासल्यो काडून आमचे लागीं हांगा कांयच ना. तेन्ना ताणें म्हणलें, ती हांगा म्हजेशी हाडात. लोकांक ताणें तोंडाचेर जेवणाक बसूंक लायलें. 5 उंडे आनी 2 मासल्यो हातांत घेवन ताणें सर्गाक दोळे उबारले आनी देवाक दिनवासलो. मागीर उंड्यांचे कुडके केले आनी शिसां लागीं दिले आनी शिसांनी ते लोकांक वांटले. सगळीं जेवलीं आनी धादोशी जालीं आनी उरलेले कुडके तुकडे तांणी एकठांय केले. 12 उपट भरलेल्यो पांटल्यो बायलांक आनी भुरग्यांक धरिनासतना जेवलेले ते दादलेच सुमार 5,000 आसले. जेजू दर्याचेर चलता आनी रोखडेंच आपूण लोकांक घरा धाडटा म्हणसर जेजून शिसांक ओड्यार चडूंक आनी आपणा आदीं पेले तोडी वचूंक लायलें. लोकांक धाडल्या उपरांत तो एकलोच मागणें करूंक दोंगरार गेलो. 3 सांज जातोच पर्यंत तो थंय एकलोच आसलो. ओडें भायर दर्यांत पावून ल्हारांनी बोडवतालें कित्याक पोत्तें वारें मारतालें. फांत्या पहरार जेजू दर्याचेर चलून तांचे सोंशें आयलो आनी ताका दर्याचेर चलून येता तो पळोवन भूत म्हणून समजून ते भियेले आनी भिरांतीन तांणी बोब मारली. पूण रोखडेंच जेजून तांचे कडेन उलोवन म्हणलें, धीर धरात, हांव तो, भिवू नाकात. पेद्रून पोत्तीपाल करून म्हणलें, सायबा, तूंच जाल्यार उदकाचेर चलून तुजें सोंशें हांव येयसर कर. जेजून म्हणलें, ये. तेन्ना पेद्रू ओड्यावेलो देंवून जेजू सोंशीं वचूंक उदकाचेर चलूंक लागलो. पूण वादळ पळोवन भियेलो आनी बुडूंक लागलो. बोब मारून ताणें म्हणलें, सायबा, म्हाका वाटाय. आनी रोखडोच जेजून हात पावून ताका धरलो आनी म्हणलें, हलक्या बावाटाच्या मनशा, कित्याक म्हूण दुबावलो तूं? आनी ते ओड्यार चडटात म्हणसर वारें थांबलें. ओड्यांत आसले तांणी ताचे मुखार सरपटून म्हणलें,
खरेपणी देवाचो पूत तूं. जेनेजारेत गांवांत जेजू पिडेवंतांक बरीं कोत्ता. आनी पेले तोडी पावतोच ते जेनेजारेत गांवांत गेले. त्या गांवच्या मनशांनी ताका वळखतोच चारूय कडेन सांगून धाडलें. तेन्ना सोमेस्त वायटाकारांक ताचे सोशीं हाडलीं. ताच्या वस्त्राचे देगेक तरी हात लावंक दी म्हूण ताचे लागीं मागतालीं. आनी हात लायलो तितलीं सारकीं बरीं जालीं. देवाचें उतर हें.